आमी केप्यां मार्केट एरियेक आसात आनी आज जे पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा, जे विधानसभा निवडणुका आसा ती सुमारे 1 म्हयन्याचेर आसा. तेजे बद्दल सद्याच्या राजकारणा बद्दल केपेकाराले व्ह्यू पळोवया. तुमचें नांव कितें? प्रेमानंद नायक. सद्या जे राजकारण चल्लां, खुबश्यो पार्टी जाल्या. पयलीं काँग्रेस, बीजेपी, MG अशी थोड्यो आसताल्यो. आतां आप येयल्या, TMC येयला. तुमकां कितें दिसता मुखार राजकारण गोंयांत कशें हें जातलें? हें गोंयकारांक फेवरेबल आसा काय तुमी हेंचेर कितें विचार दवरतात? आतां सद्या पळय पार्टी आयल्या पळय न्ही, त्यो पार्टी कितें काय म्हळ्यार कांय बरें करपा न्ही त्यो. फक्त हें कितें चलता तें पार घालपाच्यो आनी त्यो. आतां तुमकां कितें दिसता ज्यो आतां न्यू पार्टी येता, न्यू स्किम्स हाडटात, हे आसता, त्यो खरें गोंयकारांक फायद्या पडपाचे काय तुमकां तेजेर आनी कितें विचार आसा? ह्यो पार्टी येता त्यो गोंयकारांक कांय दिवपा न्ही त्यो फक्त आमीश दाखोवपाच्यो आनी कितें काय पयशे करून वचपाच्यो. आनी आतां जर आतां सद्याचो सरकार आसा, जेणी जो BJP सरकार आसा, तेजेर तुमचो कितें व्ह्यू आसा? तेणी कशें फाटल्या तेंपा तुमी पळयलें? सद्या BJP सरकार आसा पळय न्हू, तो असो कितें आपल्या जाय तें करता, लोकांक जाय तें करना. म्हणल्यार तुमकां दिसता सामान्य मनशां, बारीक मनीस आनी वयर सरपाना. BJP पार्टी वागता त्या प्रमाणे. आतां तुमकां जर न्यू सरकार आसा तेजे कडल्यान कितें उमेद आसा? लास्ट टायम जे घडलां आनी आतां मुखार कितें आसा? आतां जे मुखार सरकार जर घडलो, कोणालो जावं तो, तेजेर तुमकां सरकारा कडल्यान कितें एक्सेप्टेशन आसा? ज्यो गोश्टी लास्ट टायम जाल्यो इतलेंच करपाचें, जाता तितले गरिबां आनी बारीक मनशां वयर काडपाचें, इतलो म्हागे हेतू. तुमकां हांगा हें सद्या पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा पळय, तेंचेर तुमगेले कशे विचार आसा? सध्या ती पॉलिटिकल जी हें आसा न्ही, ती सगळ्याक बजबजपुरी जाली आसा. म्हणजे कोणाचो कंट्रोल कांयच ना. कोण कितें करता. आज जे गव्हर्मेंटा जी सर्वीस किंवा बाकीचे नोकरेसाठी जें कितें जाल्लें गोंयांत, आज जे सरकार आसा किंवा जे मंत्री आसात ते खंय कोणाक आपूण कितें सगळें फ्री, कोणाचे पयशे घेतला आनी कांय घेतला, आपूण सगळें फुकट केलें अशें म्हणटात. पण आमकां अशें आयकूं येयलां की प्रत्येका आतां एकटो सांगतालो एग्रीकल्चरान कितें जाता 30 ते 35 लाख खंय घेवन सर्विसी लायल्या आमकां हांगा सांगे मदत. आतां कोण खंयच्यान पयशे घेवन हें करता तें आमकां खबर ना. पण अशी जे सरकारान चलता त्या सरकाराचो व्ह्यू जर आसा, जर आज BJP जे पयलीं आमची स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकराचे जे विचार आनी तांची जी सरकार चलोवपाची जी वृत्ती किंवा त्यांची जी चिकाटी किंवा जिद्द आशिल्ली, तशी पयलीं आज आमचो CM आसा पळय, CMचे लोक कोण आयकनात. ते फुरकटपणा अशें करतात आनी तांणी जे डिसिजन घेतात कोणी सगळें जें दिल्लें आसा तेजी ते योग्यशें तांची कोण आयकून घेतना, तांची योग्य कारवाई जायना. आनी आमचे जे मंत्री किंवा बाकीचे आसात ते सगळे आपल्या जाय तशें डिसिजन कितें करतात तें कांय तेन्ना आज ती म्हणटा ते बाकीची जे अनेक पार्टी हांगा आयले आसात ते आमीच दाखयतात. आज हें गोंय अशें आसा की आनी कांय वर्सांनी जे आज आमी गोंयकार म्हणजे कर्ज बाजारी जाले आसात आनी अशें जर फुडें चल्लें हें प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार कितलें कर्ज जातलें तें कांय सांगूंक शकना. आनी सरकार ज्या स्किमी काडटा त्या स्किमीचो जास्तीत जास्त फायदो जर खरेंच त्या स्किमीचो जर गरिबांना गरीब मनशाक जर जावपाक जालो तो जावपा. आज ह्या स्किमीचो कोणूय फायदो घेतात आनी हे सरकाराचे आज फुडें आज गव्हर्मेंट सर्विसां जर पगार घालपाक सुद्दां तांकां खूब अशे त्रास जातले. म्हणून सरकारान फुडें येणारे जे प्रत्येक आज ज्या मतदाराक आत्म रायट आसा जो योग्य सरकार चलयता आनी योग्य लोकांक न्याय दितले अशें सरकार फुडें येवचें अशें आमचे अपेक्षा दिसता. आनी जे पॉलिटिशियन आसा फाटले ते पळय आदली बदली करतात, तेजेर तुमचें मत कितें आसा? एक जर सामान्य मनीस एक मनशाक एक पार्टीचो नेतृत्व दिता, इलेक्ट करता आनी तो काही दिसांनी आपूण स्वता डिसिजन जावन दुसऱ्या पक्षाक वयता, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आतां हांव एक BJP टार्गेटान जवळ जवळ केप्यां खूब वर्सां आतां काम करतात. आज जे आमचे केप्यां जे जो आमचो मंत्री किंवा जो आमदार आसा तांणी जे
आज सुद्दां सर्विसां आमी आयकूं येता की जो आपल्या बरोबर काँग्रेसचे जे कार्यकर्ता तांचेच काम करता आनी जे सिनियर BJP जे कोण आहात तांचे कडेन लक्ष ना आनी तांचें कांयच काम जायना. म्हणजे आज जे सरकार जे बदलत आसा म्हणजे प्रत्येक आज आपली स्वताच्या फायद्यासाठी जे मंत्री किंवा आमचे आमदार आसता न्ही ते ताणें आपल्या फायद्यासाठी काम करत आसता तरी आमकां दिसता. आनी शेवटी लोकांक आमचे जरी हांव विलेज सायडीन रावतालो आज सद्या केपें रावता. तुम्ही खंयचे? हांव ते वटेन बार्शी पंचायतीचो हांव केपें रावता. मेन सांग म्हाका बार्शी पंचायत आसा ती तुमी वयले तुमकां पळयल्या तुमी खुबशे पळयले आसतले कितें घडामोडी जाल्यो त्यो फाटली खूब वर्सां बार्शी पंचायत एरियांनी आतां कितें चेंजीस जाल्या काय तशेंच आसा? हांव आतां सगळें आमची विलेज सायडी सगळ्या भोंवता आनी आमी हें काम करतात. त्या पयल्या 5 वर्सां सुद्दां विलेज सायडी कांय जाल्लें ना. आनी हांगा जे आमचे आतां उदकाचे सुद्दां आनी खूब अशें 90 म्हणजे जो 20 वर्सांचो पळय प्रोजेक्ट जायका हें उदक हें गेलां. आतां पयलीं शियामानसून उदघाटन केलां हांव उदक थंय पावलां. म्हणजे अशे रितीन लोकांचे फटोवपाचे धंदे सगळे कडेन फावंडेशनां हें तें घालून वता. पण लोकांची जी मेन गरज कितें आसा म्हणजे आमी म्हणटात जे आपले अन्न वस्त्र आनी निवारा हे गरजेचे म्हणजे आसा त्यो गरजे पयलीं भागोवपाक आनी मागीर बाकीचें आसता. अशे रितीन आतां जे आमची विलेज सायडीन जर कांय काम जालें ना आतां 20 वर्सांच्या कालावधीन पळयला जे पयलीं रस्ते केले आशिल्ले त्या रस्त्यांचेर तेच चालू आहा. परत नवीन अशें कांय जाल्लें दिसना. तुमकां दिसता आतां जालें थोड्या दिसांनी कोड लागतलो म्हणटा थोडे दीस म्हणल्यार आयज न्हू फाल्यां केन्नाच कोड लागू शकता. आतां मुखाल्ले सरकारा कडेन तुमची कितें अपेक्षा आसा? ना आमची मुखाल सरकार जे येणारें आसता त्या लोकांचे निवडून येता त्या सरकारान लोकांक सामकी सामान्य माणसा पासून ते फुडें ते लोकांची गरज आनी त्यो भागोवपाची आनी लोकांक त्या प्रमाणे मतदान करून योग्य असो उमेदवार म्हणजे योग्य असो आमकां कोण काम करपाचें अशें आज जे पळयलें न्ही सगळें तुमकां खबर आसतलें हें राजकारणांत आज कितें चल्लें तें सगळ्यांक कांय सांगपाची गरज ना. सगळी भरभर पुरी जाली आसा. परत एकदां आमी येणाऱ्या निवडणुकीक बरी अशी सरकार येणारे आमी लोकप्रतिनिधी निवडून येवया अशी अपेक्षा. थँक्यू. आतां पळयतात तुमी केपी मार्केट आसा तशेंच जे पब्लीक व्यू आसा ते आमी जाणून घेवया कित्याक आमी हेजे कडल्यान एक सांग आतां सद्या जे पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा पळय गोंयांत तेजेर तुमचे विचार कितें आसा? खुबश्यो पार्टी येयल्यात हे पावटी म्हणटा बदल घडटलो. फाटली सरकार आनी सद्याचो सरकार जेन्ना काँग्रेस आशिल्लो BJP आशिल्लो आतां कोण येतलो तो लोक ठरयतले म्हणटरीर आतां ठरोवपाकच 10 पार्टी तयार जाल्या म्हणटरीर तेजेर तुमचो विचार कितें आसा? म्हागेलो विचार म्हणल्यार सगळ्या पयलीं आमची गोंय म्हणटा ती ल्हान स्टेट आनी ल्हान स्टेटीक पळय इतली पार्टी पळयल्या आनी इतली पार्टी येवपाचें न्हू. आमची गोंयांत कितें 2 ना 3 पार्टी आमची भुरगेपणासान आमी पळयतात युनायटेड गोल्स आनी MG मागीर आयली काँग्रेस आनी MG इतले बरें चलताले. MG ऑपोजिशनाक उरताले काँग्रेस सरकार करताली. मागीर आयली BJP आनी काँग्रेस. आतां आयल्या कितलेशे पार्टी येयल्या आतां TMC आप आनी ते आनी ल्हान स्टेट आसा आमची मतां फुटतली सगळीं आनी कोण कांय सांगपाक जायना. हांव सांगपाकूय शकना तुका की मेजॉरिटी कोणा तरी मेळटली अशें म्हणून. एक सांग आतां मेन इश्यू आसा भुरग्यांचे जॉब्स आनी दुसरो म्हणटा तो आवाज जाता जो करप्शन. हेतू भितर गोंयांक खंय पावल्लें आसा? करप्शन काबार जालां गोंयांक भुरग्यांक जॉब एवेलेबल जाल्यार तुमची तेजेर कितें आसा? हे पळय जॉब्साचे प्रॉब्लेम पळय आसा न्ही ते अजून कांय जावं ना. कित्याक काय म्हळ्यार म्हाजे कडेन सद्या 15-20 CV पडलेली आसा भुरग्यांची. आमी प्रायवेट हांव कामाक लायता लोकां भुरग्यांक कोणा कंपनीक जावं वेर्ना जावं कन्स्ट्रक्शन कंपनीक शोरुमाक 10,000 12,000 लोकांची इतली घरा परिस्थिती आहा जॉब ना. कोणी बाबा एक गव्हर्मेंटा पळय ब्रेक दिल्लो रोखडो सर म्हणून म्हाका बायोडेटा जाता मागे मोबायलान कितलेशे CV आसा भुरग्यांच्यो. जॉबाचे मेन प्रॉब्लेम आसा. जॉबाचे कांयच तेंच्यांनी भर दिवं ना. प्रायवेट जॉब एवेलेबल आसा गोंयांक? प्रायवेट जॉबूय आतां पयलीं भाशेन ना. आमी आसल्यार खंय अशें लायता थोडे कोण शोरूम ओपन जाता आनी कोणें म्हाका फोन मारलो की आपल्याक 2-3 चलयो जायो थंय हांव कोणाकय अशें आमी घालतात. जॉब ना आतां. केपी एरिया कितें आसा प्रायवेट जॉब एवेलेबल? केपी एरिया कांय प्रायवेट जॉब ना कांय ना. आसल्यार पसून तांकां ते 6,000-7,000 पेमेंट परवडपा ना. हय पेमेंट परवडपा ना. आनी दुसरें म्हणल्यार दुकान ह्या केपीकारांक पेमेंट दिवपाक परवडपा ना.
पुरवडना कित्याक काय म्हणल्यार केप्यांकी बिझनेस ना आमचे कांय ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. करप्शनाचेर कितें म्हणटा तुमी? करप्शन म्हणटा तें हांव म्हणटा करप्शन गोंयाचेर उलयना. करप्शन म्हणटा तें आख्खी इंडिया लेवलाचेर म्हणटा केन्नाच कमी जावपाचें ना करप्शन आनी वाडत रावतलें खंयचो सरकार येवं. कित्याक लागून वाडटा तें? वाडटलो कित्याक पयलीं पळय आमचे आमदार आमची भुरगेपणाक पयलीं हांव 1986 पॉलिटिक्सां आयिल्लो सोशल फिल्डाक आयिल्लो. आतां म्हाका ना म्हणल्यार 38 इयर्स जालीं हांव सोशल फिल्ड आनी पॉलिटिक्सा आसा तो. म्हाका पयलीं आनी आतां भितर हांवें डिफरन्स तुका दाखयलो जाल्यार पयलींचे आमदार लोकांक काम करपाक रावताले, लोकांचें काम करपाक रावताले. पूण आतां कितें आतां तो काम बीन करपाचें डेव्हलप करपाचें ना. आतां म्हणटा तें फक्त आपल्याक कितें फायदा आतां उडी मारता पळय कश्यो कितें बेश्टी उडी मारना कोण. आमी कित्याक रावना? म्हाजे फुडें कितल्यो पार्टी येता तूं कित्याक रावना काय म्हणून इलेक्शनाक कितल्योशे पार्टी येता. पयलीं म्हाजे फुडें येता हांव रावना कित्याक आमकां कितें पयशे बियशे करपाचें हें ना. कित्याक आमकां काम करपाक जाय. एज अ सोशल एक्टिविस्ट म्हागे काम जाता हांव हॅप्पी आसा. लोकां म्हाका आशिर्वाद दितात आनी हांव भरपूर काम करता. अशें ना की पॉलिटिक्साक वचून हांव काम करतलो अशें ना. आतां ह्या इलेक्शनाक केपेची कितें स्थिती आसा? मेन आसा काँग्रेस, BJP आनी आप हे तिनूच पार्टीचे मेन तीन भितरलो एकटो कोण तरी अशें इलेक्ट जातलो म्हणटा तेतूं भितरलो. कितें तेतूं भितर तुमचें कितें आसा हांगा सद्या कशें आसा? पळय सद्या तरी अशें सर्वे रिपोर्ट हांव कोण कोणाक विचारता ते भाशेन सद्याक म्हाका दिसता काँग्रेस लिडींग आसा अशें म्हाका दिसता. लोक सांगता ते भाशेन कळ्ळें. आनी आतां मुखार आनी टायम आसा न्ही कांय सांगपाक शकना कशें जायत तें. दोगांनी सद्या इक्वल आसा ते काँग्रेस आनी BJP. म्हाजे फुडें आपाचो कॅन्डिडेट येयलो तोय म्हणटालो आपल्या भाशेन ते सायडीन यूथ आपल्या फुडें आसा म्हणून सांगपाक शकना. आतांचेर कांय उलयना. कोणी येवं दी पूण बरोपण येवपा जायो आनी आमची केप्यां उदरगत जावपा जाय. कितलीशी उदरगत आमची केप्यांक जावपाची आसा अजून पर्यंत जावना. कित्याक जाल्यार जावचो ना मेन म्हणल्यार कितें आसा फर्स्ट आमगे एक सेवरेज प्लांट हो गरजेचो आसा. आनी लायटीची पळय सरयो पळय आहा लायटीचे ते एक आमची केन्नाची खबर ना. त्यो वायर केन्नाय पयल्या तुटोन पडटा. हांव खंय भोंवता आख्खी वाड्यांनी हांव रोखडो कंप्लेन करता डिपार्टमेंटाक. आमकां एक अंडरग्रावंड केबल जायो. फायर स्टेशन एक जाय आशिल्लें. खुबशें डेव्हलपमेंट आमकां केपें आसा करपाचें. 89 उपरांत म्हाका दिसता 1989 वैकुंठ देसायान पळय आमी फुडाकार घेवन RTO ऑफिस हाडलेली, मामलेदार कलेक्टरेट, पावर स्टेशन, केपेंची कॉलेज हाडलेली. ताजे फाटल्यान पळय डेव्हलपमेंट जाला ते डेव्हलपमेंट बेश्टें जालें तें. बरें घडघड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आशिल्लें. तुमकां कितें दिसता सद्याचें पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा गोंयांत ऑल रावंड ज्यो 10-12 पार्टी जाल्यात आनी हेतूर कितें दिसता तुमकां? हेतूर गोंयकारांक कितें तरी आशिल्लें जातलें काय आनी वर्स जातलें? तो लुईजीन आसा पळय ताणें तो भ्रश्टाचार मुक्त केला गोंयचो काँग्रेस सोडून. ताणें पयलो एक केल्लो कांय जावं ना आनी आतां तो पर्सनल आपणाक गेले जाणटेपणा थंय हें घेवपाक गेला की दिल्ली कितें रिटायरमेंट बेनिफिट्स वर्ष म्हणून घेताय ते. तो आनी फक्त म्हणटा आतां गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक तो फक्त काँग्रेसाच्यान आनी BJPच्यान. नो वन वील फॉर्म. ती फक्त 50,000 मत घेवन विकली. कोण ममता 50,000 वयर वचपा नाय ते गेली. क्लियर मेजॉरिटी कोणाक मेळटली? क्लियर मेजॉरिटी मेळपाक शकना. आनी ते जाल्यार परत उडी मारतले माकडां भाशेन. माकड उडी मारून वचोन पार्टी हें गव्हर्मेंट फॉर्म करतले. तुमी खंयचे? हांव मडगांवचो एक्चुअली. ओके. तुमी पळयले तेंचे विचार. तुमचें नांव कितें? जुजे. म्हगेले ग्रिव्हन्सीस आशिल्ले कळ्ळें. आतां तुमी हांवें डेप्युटी कलेक्टराक पार्टिशना लागून फायल दिल्ली कळ्ळें. रात कळ्ळें म्हणटकीर 1.5 वर्स जालें कळ्ळें. उजून म्हणल्यार म्हगेलें तें मुवमेंट जायना. सो आतां आमी म्हणटा न्ही कितें. तुमी खंयचे? हांव एक्चुली कुंकळचो पूण म्हगेली प्रॉपर्टी हांगा आसा. म्हणटकीर तुमकां कितें दिसता सद्याचें पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा ती लोकांक कंट्रोल ना जाता हेजेर कंट्रोल ना आसता. कित्याक सांग पळया म्हणल्यार समज आमी इल्लिगल घर बांदलें फॉर एग्जाम्पल जाल्यार तें मागीर मोडपा वता. सो 1.5 वर्स आमी आतां स्ट्रगल करतात. कितें
आमचे फायल रेडी जातली पूण आतां कितले ते म्हणून रावतले कित्याक लागून उरता काय समजना तेंगेले अशें कितें आसा ती फायल मागीर हितून येता हितून सर्वे डिपार्टमेंटान येता थंय ती होल्ड जावन उरता मागीर थंयच्यान ती परतून मागीर थंय वयर वता सो हितून यंत्रण कांय तरी कमी पडटा अशें दिसता म्हणल्यार तुमकां अशें दिसता जी मशिनरी आसा जी सरकारची मशिनरी आसा ती थोडी सारकी काम करून हें म्हणल्यार कितें मातशी लूज आसा म्हणल्यार कोणाचो तेजेर हें ना लक्ष ना कंट्रोल ना असो आसतालो न्ही कित्याक एक लिमीट आसता न्ही खंयच्या डिपार्टमेंटाक एक लिमीट आसता कितें आसा बाबा ही फायल गेली जाल्यार अमके दिसा भितर ती क्लियर जावपा जाय सो तर ती जायना न्ही जाल्यार अशें समजोवपाचें की बाबा ते कितें तरी थंय आतां त्रुटी उरता अश्यो कळ्ळें तर दुसरें म्हणल्यार कितें जाता विजिलन्स डिपार्टमेंट पयलींच्या भशेन हें ना आतां एक्टीव ना पयलीं पर्रीकर आसतना विजिलन्स डिपार्टमेंट खूब एक्टीव आशिल्लें तशें विजिलन्स डिपार्टमेंट आतां एक्टीव ना अशें दिसता म्हाका बरें थँक्यू तुमी पळयतात लोकांचे खुबशे इश्यू आसा कित्याक आमचे मुखार आसा ते डेप्युटी कलेक्टर आसा लोकांचे हांगा आतां कुंकळे साकून तशेंच सांग्यार कुडचड्यार अशा एरियेंतल्यान लोक येतात आपल्यालें काम घेवन म्हळ्यार थोडी गोश्टी आसा त्यो डिपार्टमेंटाच्या जबाबदारी योग्य प्रमाणे ती हें जावं पुरी करूं शकना ह्यो मेन इश्यू आसात आनी सामान्य लोकांक हेजो पयलीं त्रास जातालो आजूच त्रास जातालो तशेंच आमी हांगचे तेंचे कडेन सद्या जे पॉलिटिकल सिच्युएशन आसा केपें तशेंच जर गोंयांत तुमकां कशें दिसता फुडें गोंयचे आनी गोंयकारांक कशें जावपाचें हांव एवांजलिस्ट द कोस्ता बिजनसमॅन केप्यां पयलींचें आनी आतांचें हातूंत भितर जायते डिफरन्स आहा आनी आतां राजकारण म्हणजे एक सामकी खतखत जावन गेला ज्यो दोन नॅशनल पार्टी आसल्यो चलतालें तातूंत आमगे रेजिनलूय पार्टी आसली पूण आतां हें बळ जें कितें ह्यो भायली पार्टी येवन जें पळय कितें करता तें खूब चुकी अशें म्हाका म्हजी हितून दिसता जेन्ना आज ह्यो भायल्यो पार्टी येयल्यो आनी तातूंत तांकां एंट्रन्स मेळ्ळो त्यो फुडारां खूब म्हारग फुडारां आमच्या त्यो अश्योच तो उरल्यो जायत जेन्ना पुर्तुगेज राज करतालो तांकां काडपाक आमकां बरो त्रास जालो जशें आतां हें जातलें आज ह्यो दोन पार्टी येयल्यो फाल्यां येत त्या 5 वर्सां भितर आनी दोन पार्ट्यो आनी कोण उपजण जातलो कोण समज तूं पंजाबा येयलो कोण कर्नाटका येयलो आनी तांकां तेच करून आपली फायद्या लागून येता कोण गोंयच्या बऱ्या खातीर कोण येना तुका कितें दिसता हांगा एट्रॅक्ट जावपाचे पॉलिटिकल पार्टीज पळय डिफरंट स्टेटी एट्रॅक्ट जावपाक कारण कितें गोंयाक गोंय अट्रॅक्ट जावपाक कारण म्हणजे हे आमगेलेच जे आमचे पयलीं निवडून हाडलेले तांणी तांकां हाडल्या न्हू थंय चयला हे व्हडले व्हडले लिडर आहा ते तांकां मर हितून गेले ते तांगे पार्टयान गेले ते हो आतां MG पार्टी ही आमगे पार्टी पयली पार्टी ती आतां थंय MC मर्ज जालो TMC गेलो आतां दुसरो कोण आसतो तितून दुसऱ्या वयतलो परत आनी जेन्ना पार्टी येतो आनी 5 वर्सांनी तातूंत हेंच जातलें आनी जे आतां पळय हें कारण तुमकां दिसना फाटले तेंपा जे उडी मारताले पळय हय तेजी इफेक्ट जसो दिसना तुमकां ह्यो गोश्टी इतली जावप म्हणजे येतोय न्हू आतां उडी मारून आतां TMC कितले जाणांनी उडी मारली तितून कितल्या जाणांनी मारली अशें मारीत रावतले आनी ह्यो दुसरी पार्टी हाडीत रावतल्यो नॅशनल पार्टी आहा त्यो काबार जाता आनी आमी गोंय हेंच्या हातीन दिवपाक मुखार सरल्या अशें दिसता म्हाका तुमकां कितें दिसता गोंयकारा भितर एकवट ना हेका लागून हें घडटा एकवट आसलो जाल्यार हें जायना आसलें हें एकवट तो आसलो जाल्यार हें हितून तातूंत वचपाचें हितून जायना आसलें न्हू आतां पळय फाटले तेंपाक जे थोडे आमदार दुसरी पार्टी गेले आतां हे पावटी सुद्दां लोकाले आसा पळय ते विचार सुद्दां डिफरंट चिंततले हे अशें करता जाल्यार कित्याक आतां तूं जर एक लिडर आसा तुका अमके पक्षान ते निवडून हाडटात मागीर ते थोडे तेंपान आपल्या डिसिजन घेता आनी वयतात मागीर तेजे तर बेनिफीट मेळना जाल्यार लोकांनी आतां लोकांक कितें आसा तेंगे कितें कामां जाल्लीं आसा बारीक लोकांनी कामां जायना आतां आमी उलयले तशें खूब जाण हांगा पावटी मारतात गव्हर्मेंट ऑफिसां जायना आतां हो सरकार आसा हो सरकार चलतालो पळय तुमकां कशें दिसता हे सरकारान काम कशें केलां काम केलें म्हणजे कितें ह्यो दोनी नॅशनल पार्टी आसल्यो एक काँग्रेस एक BJP
हातूंत तो हितून उडी मारली, हितून तो तितून उडी मारली, ती वाट दुसरी. बट डेव्हलपमेंट खातीर कोण कितें तरी करीत आहा आनी कोण डेव्हलपमेंट करता. खंयच्या गांवांनी डेव्हलपमेंट जाता, थोड्या गांवांनी डेव्हलपमेंट जायना. आतां आमगेलो चोय आतां रस्त्याचें इतलो तेंपाक जालो, ह्या रस्त्याक खडी मांडल्या आनी कितें केल्या, पूण अर्द सांडून गेल्ल्या भशेन जालां. तें आतां जितली बेगीन जाता तितली तें करपा अशें म्हगे विचार आसलो, पण तें जायना. कित्याक लागून जायना म्हणटा तें खबर ना, पूण तें जावचें. कित्याक लोकांक खूब त्रास जाता न्हू ते. आनी आमगेले बी हे डेव्हलपमेंटा खातीर हितून सावन तितून गेले, तितूंतले हातून गेले, कळना तुका. पूण तें करपा तरी जाय न्हू. आतां तुमकां कितें दिसता ते इलेक्शन लागीं पावलां, हय, आतां एक साथ तुका दिसता खंयची पार्टी क्लियर मेजॉरिटी मेळूंक शकता? मेजॉरिटी आनी कोणा मेळची ना. हें खतखतें, ही पळ खतखतीं बारीक पळय आहा न्हू, ती कितें तरी काडटलीं आनी कोण मेजॉरिटी येवची ना. आनी तें खतखतें मागीर घेवचें पडलें. कोणें नॅशनल पार्टीनी ही खतखत घेवची पडली आनी पार्टी करची पडली. अशें तेन्ना पिड्यार जातलें सगळीं खतखतें जालें. मुगे भाशेन कितें दोनी नॅशनल पार्टी आहा तितूंतली कोण एकली येयली तो जाय, तें दुसरी बात. हय, ही कुर्मा भाजी म्हणटा तशीच. हें बरें जावचें ना आतां. आनी लोकांकूय बरो तकलेचेर भार कोणाक घालचें आनी कितें करचें आनी कोणा हाडचो. केप्यां कशें दिसता? केप्यां दिसता म्हणल्यार आतां हेंच सगळ्या केप्यांक न्हू, आख्या गोंयांकूय खतखतें. केपें खबर आनी जाणाक न्हू. गोंयभर खतखतें. तुम्ही आयकले थोडे जाणांले व्यू की ह्यो गोश्टी आसा त्यो गोंयांक पॉलिटिक्स म्हळ्यार खतखतें जाल्लें आसा आनी हे खतखतें मागीर ते खतखतेंच उरपाचें. कोणाक क्लियर मेजॉरिटी अशी मेळपाची गॅरंटी ना. परत तशीच तेंकां घेवन सरकार घडोवपाचें. ही सद्या गोंयांक आनी गोंयची आनी गोंयकारां ही मुखार परिस्थिती फेस करपा पडटली. हांव गोंयकारा खातीर क्रिस्तानंद रेणेकर.